Patrick Nauna, JB Goa Productions हे या फिल्माचे प्रोड्युसर आणि वलेरियन वाज आणि आंद्रे टेक्सेरा हे या फिल्माचे प्रोड्युसर जावन आसा. वलेरियन बाब एक तियात्र मोगी कला मोगी लंडन आसा पूण गोंयच्या आनी कलेच्या मोगाक लागून गोंयांत येवन हे फिल्माची निर्मिती तांणी केल्या. पात्रीक नावना हें कोंकणी चलचित्र जाचो बरोवपी आनी दिग्दर्शपी आमचो भाव वालेरियन वाज ह्यान भायर सरता म्हूण आमी खुशाल आसात. ताणें हें चलचित्र भायर काडूंक साहित्य प्रयत्न केल्यात. साहित्याचो तेंको तांकां मेळ्ळा. ताका आनी ताका आदार सहकार दिल्यान म्हजी शबासकी. पात्रीपण म्हळ्यार एक श्रेश्ठ देणें जे जेजून आपले पवित्र सोबेक दवरलो आनी ह्या चलचित्रा उद्देशी ह्या देण्याचें मोल ओळखूंक जायत्यांक आदार मेळटलो आनी चलचित्र एक पदवेदार हातयार जातलें म्हूण म्हाका खात्री आसा. Now this reminds me of one important film, the world cinema, that was filmed by a French director, Robert Bresson, a French director. He made a film, A Diary of a Country Priest. Now in that film, he tried to show that wherever a priest is posted, particularly in the rural areas or in a village, there is a possibility that he gets involved in the day-to-day lives of the people there. And as we are all aware, the church has always taken a progressive stand on most of the important issues affecting humanity. And in that involvement of a priest in the worldly affairs of the humans, many times there are accusations pointed out, and the fingers pointed out on the priest. तुमकां ऑफर येयली रोला खातीर तेन्ना तुमी कितें केलें एक्झॅक्टली? खरें म्हणल्यार पाद्रीचे रोल हांवें तियात्रान 2 केल्ले पयलीं आनी ताका म्हाका खुबशा एप्रिसिएशन मेळ्ळेलें इन्क्लुडींग फादर्स जे प्रिस्ट आसा ते. एकल्या पाद्रीन तर म्हाका विचारलेलें की तूं पाद्री जावपाक गेल्लो काय म्हणून. ताका इतलें सुद्दां खबर नासलें की हांव हिंदू म्हणून. तेन्ना हो रोल जेन्ना म्हाका फादर म्हणून सांगलो तेन्ना म्हाका व्हडलो भंय दिसूं नासलो. पूण ह्या फादरीक 2 रुपां आसात. एक एज अ फादर आनी एक सोशल वर्कर. जेन्ना तो त्या चर्चीचो ताबो हातीन घेता तेन्ना कितें कितें प्रॉब्लम्स आसात ते ताका दिश्टी पडटात आनी ते प्रॉब्लम सॉल्व करपा खातीर तो आपूण स्वता इनिशिएटीव घेता. कित्याक आपूण समाजाचो सेवक ह्या हेतून तो काम करपाक लागता. पण ते जे पर्टिक्युलर एक भितर ग्रूप आसता तो ग्रूप त्याच्या अगेन्स्ट वयता आनी मागीर पाद्री खूब त्रास सोंसचे पडटात आनी ते त्रास कितें ते फिल्म पळयल्यार चड बरें जातलें अशें म्हाका जाल्यार दिसता. हो विशय खरे तरेन खूबच बरो आसा आनीक ह्याचो एक वेगळो धडो आमच्या लोकांनी घेवपाक जाय. पर्टिक्युलरली अशे तरेन वांकडे वयतात त्या लोकांनी. अशी फिल्म परत गोंयांत येवची दिसता तुमकां? नक्कीच. कित्याक जरी तर अशीच फिल्म म्हणना जे जे समाजाक आमी जे जे नाटक आसत फिल्म आसत ह्यो ज्यो कला प्रकार आसात ते समाज सुदारणे खातीर आसा. समाज मुखार कसो वचो, समाज बरे तरेन कसो आसचो आनी आमच्या गोंयांत एक वेगळी देख आसा गोंयची आमच्या आख्या देशाक किंवा आख्या वर्ल्डाक म्हणत हांव जगाक की आमी सगळ्या धर्माचे लोक हिंदू जावं क्रिस्तांव मुसलमान सगळ्या धर्माचे लोक एके तरेन एका नेटान आनी एकवटान रावतात आनी अशे तरेची समाज सुदारणेची समाजाक एक वेगळी देख बरी देख दिवपा खातीर जर कितें जर काम चलता आसत जाल्यार ते ताचें स्वागत मुजरत करूंक जाय. हांव नितीन कोलवेकर. पाद्रीक नावना ह्या फिल्मान हांव एक लीड रोल करता तो म्हणजे फादर जस्टीन. स्टोरी खूब सुंदर आसा. समाज प्रबोधन किंवा समाजाक एक बरो थॉट दिवपाचो प्रोसेस ह्या फिल्मांतल्यान जाल्लो आसा. म्हाका जेन्ना ह्या फिल्माची ऑफर आयली तेन्ना एक बरो रोल पॉझिटीव रोल जो समाजा खातीर कितें तरी करपाक सोदता, ज्यांचेर कितें तरी अन्याय जाला अत्याचार जाला अशा लोकांक खातीर कितें तरी करपाक सोदता अशा फादराचो रोल म्हाका जेन्ना मेळ्ळो तेन्ना हांवें फाटलो फुडलो कांयच विचार करूं ना आनी पयली ऑफर स्विकारली. आनी तेच्या नंतर एक फादर करप म्हणजे तशी ती सोपी गोश्ट न्ही. कारण फादराचें लायफ हे खूब वेगळें आसता, डेडिकेटेड आसता, समर्पीत आसता.
तेजे खातीर जेन्ना हो रोल म्हाका मेळ्ळो तेन्ना हांवें सर्वांगीण अभ्यास केलो ह्या फादर हो जो एक संस्थाच म्हणूं येता, कारण तेजे कडल्यान खूब कितें आमकां मेळटा. तर ह्या फादराच्या वेगवेगळ्या पैलूचेर हांवें अभ्यास केलो. तुमी ह्या फिल्माचो चडांत चड प्रसार करचो, सगळ्यां मुखार हें पावयचें, तेजी मावथ पब्लिसिटी जावची अशी तुमच्या सगळ्यां कडेन हांव मागणी करतां. देव बरें करूं. हो तकलेन येयलो म्हणल्यार हांवें हें बेस्ड ऑन इन्सिडंट आनी म्हाजेल कितें मिक्सअप करून हांवें हे पिक्चराची स्क्रिप्ट जें आउटलायन क्रिएट केल्या ते प्रमाणे हांवें तें हें केलां. ओके मागीर ओवरऑल मुवी कसो जालो? तुमी एक्सपेक्ट केला तशें जालें दिसता तुमकां? सम प्लेसीस जावना पूण सम प्लेसीस जाला, पूण एंड ऑफ द डे आफ्टर एडिटींग एंड एवरीथींग मुवी बरी जाला. आनी जे मनशां हांवें दाखयलां तेणी म्हाका फिडबॅक बरें दिला आनी पिक्चर चलतलें म्हणून एक होप घेवन हांव भायर सरतां आनी पळोवया आतां फुडें कितें जाता तें एंड ऑफ द डे आख्खें म्हणटा तें लोकांचेरूच कशें. कितें मॅसेज दिवपाक पळयता तुमी लोकांक मुवींतल्यान? हांव मॅसेज म्हणजे ह्या पिक्चरान एक सादी मॅसेज आहा तेतून. प्रॉब्लेम तो ऑल लॉंग आहा पूण मॅसेज धाकटीच आहा ती म्हणटा ती फादरी आमचो लोक आनी थोडो लोक दुसरो जायते भाशेन आहा तो फादरी रोखडो क्रिटिसायज करता कितेंय तेजो इशू आयकलो जाल्यार. सो हांव म्हणटा पयलीं सारकें क्लियर मॅसेज मेळनासतना आनी कांय खबर कळनासतना कोणें उलोवची न्हू. रिलीज वील बी सून कळ्ळें. सो जस्ट वेटींग फॉर सेन्सर सर्टिफिकेट एंड मागीर तेज्या उपरांत हांव डिक्लेअर करतलो.